येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. हर घर जल येवजणे अंतर्गत केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयाक शाबासकी. पूण प्रत्यक्षात मये मतदारसंघातल्या पर्या गावात नल आसा पूण जल ना. उदका खातीर थळाव्यांक काडच्यो पडटात उटा बशी. गोंयचे हवामान जाव येता अटल सेतूवेला फोंडांचे कारण. रस्त्याचे हॉटमिक्स करपाचे तंत्रगिन्यान गोंयच्या हवामानाक लागून जाला असो येता अपेशी, म्हणटा PWD मंत्री निलेश काब्राल. सरकारी खात्यात ड्युटीच्या वेळार मरण आयिल्ल्या 14 कर्मचाऱ्यांच्या फामिलींक सरकारी नोकरी. तशेंच बिग शेक परवान्यांत 1 वर्साची मुजत वाड. मंत्रिमंडळ बसकेत जाले निर्णय. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हरियाणाच्या हिंसारांतली भाजपा फुडारी सोनाली फोगाट हिका काळजाचो आताक आयिल्ल्यान मंगळारा उत्तर गोंयच्या हणजुणा हांगच्या सेंट एंथनी हॉस्पिटलांत मेल्ल्या अवस्थेत हाडली. पूण फोगाटच्या फामिलीन मात तिच्या मरणाचेर दुबाव उक्तायला. फोगाटाचो भाव रिकू डाका हांणी गोंय पुलिसां कडेन कागाळ दाखल केल्या. मरणा आदले राती एक फोन कॉला वेळार ती अडचणीत आसा अशें दिसून येतालें आनी तिच्या सहकार्या विशीं ती कागाळ करताली. देखून तिच्या ह्या 2 सहकाऱ्यान तिचो खून केला असो आरोप डाकान केला. तशेंच फोगाटाची गोंयांत येवपाची बेत आपशीच थारलो. सुरवेक चंदीगडात काम पुराय करून ती ही सुरात परत येवपाचें तिणें थारायल्लें अशें ताणें कळयलें. काफ़ी दिन से ये इनकी प्लानिंग चल रही थी और हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस रात पहले मेरी बहन सोनाली फोगाट की अपनी सिस्टर्स के साथ बात हुई, मेरे साथ बात हुई, अपनी माताजी के साथ में बात हुई और उनके जीजा अमन पूनिया जी के साथ में बात हुई. उन बातों से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हमारी बहन बड़ी मुसीबत में है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है. रिटर्न में वो बिल्कुल डरी हुई थी और इसमें रिटर्न में मैंने सब कुछ दे दिया है वो. और हमने तो उस टाइम उसको यही कहा कि तुम इस बंदे से थोड़ा दूरी बनाए रखो और कल सुबह अपने हिसार अपने स्थान पर वापस आओ, इसके ऊपर कार्रवाई हम पुलिस कार्रवाई कराएंगे. तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. रात को उसका मर्डर कर दिया गया और फिलहाल गोवा जो पुलिस प्रशासन है वो सुस्त है और हमारे साथ हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहे. मेरी बात हुई थी मेरी बहन सोनाली फोगाट से, तो उन्होंने बताया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ जैसे ही कोई काम के लिए गए थे पार्टी के, और जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं हिसार आऊँगी. ऐसा हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं था कि वो गोवा चले जाएंगे. गोवा का एकदम अचानक कोई कार्यक्रम बना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं. आयज जावपाचें आशिल्लें पोस्टमार्टम थांबयलां आनी GMCंतल्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हें फोगाटाच्या फॅमिलीनूच थांबयलां. ह्या प्रकरणात FIR दाखल जाय मेरेन पोस्टमार्टम करचो न्हय असो तांच्यांनी हट धरिल्लो अशें सुत्रांनी सांगलां. जर अधिकाऱ्यांनी ताका पाळो दिवंक ना जाल्यार ही केस हरियाणाक व्हरतले अशें तिच्या भावांनी हणजुणा पुलीस स्टेशनाच्या भायर प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते. हमारी DGP साहब से जसवंत संधू जी हैं, उनसे बात हुई थी. उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं लेकिन जो कोऑपरेट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है. इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुई है. अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती तो अब तक हमारी बहन का पोस्टमार्टम मेडिकल हो जाता और हम यहाँ से रवाना हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अगर कार्रवाई ऐसी ही चलती रही, अगर हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई तो हमें यहाँ के पोस्टमार्टम से हमें संतुष्ट नहीं है हम, और हम हमारी बहन सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स या जयपुर एम्स में करवाएंगे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हर घर जल येवजण सरकार चलयता आसले आनी 100% उदका पुरवणेक लागून गोंय सरकाराक केंद्र सरकाराचें प्रमाणपत्रय फावो जालां आसलें तरी मये पयरात मात नळांतल्यान उदका बदला वारेच घोळटा. मये मतदारसंघात उदकाचे बऱ्याच वर्सां सावन हाल चल्ल्यात. सरकाराच्या येवजणांचो कसलोच लाव घेवपाक पावनात. पयरात भरतवाडो म्हटल्यार भड्डार हो उंचेलो वाठार. थंय उदकाचे 12 म्हयने हाल. उदक नाशिल्ल्यान सगळ्यात चड हाल जातात ते बायलांचे. आयकात तांचे उतफर्गे. कितले दीस जाले हांगा पाणी येना गे? आता 2-4 दीस जाले.
ना आमकां हांवें नाल्यारूच जाला बी कितले दीस उदीक ना आनी कितें करूं आनी धड येय बी ना त्या नळाक म्हणजे दिसाचे रातचे ना दिसाचे रातचे हो मजाने खंयचे सोदता पळय ते आमकां कांय घाण कितले दीस जाले आतां अशें जाता? आतां 2-4 दीस जाले 4 दीस जाले 4 पूण तेच्या पयलीं कशें पाणी येतालें? तशेंच एक दीस येयला एक दीस येयना आमकां आतां अशें कितलीं वर्सां चल्लां? आतां घातल्यात चड वर्सां जावंक ना आमकां 5-6 दीस जाल्या 2-3 वर्सां जालीं आमकां घातल्या घातल्या नळ दिल्यार आमगे नळ नासलो नळ नासलो ना आमकां पाणी ना कितके दीस जाले सगळीं आयदनां आमची बशी खाली आसा एक तेन्ना आमकां टॉयलेटीन वयतले सुद्दां जाल्यार पाणी ना घरा कडेन रातचे सुद्दां येयले जाल्यार उदीक येता 2-3 अशें उदीक येता आनी ते बी सकाळीं म्हटल्यार उदीक वयता आमी कशें उदीक यूज करपाचें कशें भरपाचें पाणी येयल्यार कपड्यांच्यो राशी पडल्या घरान कांय ना सगळें कितकें आसा सगळीं बेरलां आमची खाली आसा एका पाणी ना नळाक ना नळाक पाणी अजिबात ना मी कांयच ना मी पायप सुद्दां काडले मी बारीक येता ते पळोवपाक म्हणून म्हटल्यार कांय ना 21 सुद्दां गावूंक ना उदीक कितले दीस जाले? आतां सद्या तरी उदीक कांयच ना आमकां 3 दीस जाले आनी 4-5 दीस जाल्यार उदीक येत ना रातचे पयर 2-4 दीस जाले रातचे 12 उपरांत येयल्ले उदीक मातशें येयले परत गेले सकाळी पर्यंत सुद्दां कांय गावूंक ना पाणी आसा तुमकां? ना 3 दीस जाले आमकां ना मागीर तुमी काय कितें करता उदकाचें? पळय विकते घेवन येयला विकतें हाडटा न्हू? आतां पायपा नवी घातले अशें बरें आसले पूण आतां परते मातशें कितें आमकां चड प्रॉब्लेम जाता वयर कितें तरी सोल्युशन जाय न्हू वयर पावत ना सकयल आतां उदीक येयला आसा सकयल्या लोकांक पूण आमकां सदीच अशें सदचें इतक्यो टाकयो भरोन सुद्दां मागीर आमकां 2-3 दीस जाता जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता कितल्यो टाकयो आमी ते टाकयो हाडून कितले म्हण पडटले आनी पिवपाचें तुका चड ते सोदचो आतां आमकां हाडटा आमी हांकां निवडून हाडटा तेन्ना सांगता टाकयो करतले म्हणून कांय अजून कितेंच ना बांदतले टाकी पयराच्या सुना धुवांचेर मया वचून कपडे उमळून हाडपाची पाळी आयल्या आयकात विणा सावंत कितें सांगता ते पिवपाक सुद्दां आमी बॉटली बीन भरून हाडटा नाजाल्यार अशी टाकी बीन भरून हाडटा आमी पयसून गाडी हय 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 कशें खंयचे पडटा तुमकां? हांव मयासून हाडटा मया म्हाजे नण्णेले घर आहा न्हू तेंगे वचून हाडटा भरून आनी न्हावपाचें पिवपाचें उदक न्हावपाक बीन कपडे आतां आमी 2-3 दीस जाले थंयसरूच थंयसरूच न्हावन बीन येता कपडे बीन थंयसरूच धुवन हाडटा हांगा सगळ्यांचे तवेच हाल चल्ले हय पयला हय हय आमकां हांगा तर आमकां पाणी चडशें आसत ना अशेंच आसता आनी हो पळयात पयराचो विश्वजीत सावंत खाजगी गाडी वापरून तो दुसऱ्या वॉर्डांतल्यान म्हणजेच मयेच्यान आपल्या बोल्सांतले दुडू मोडून उदक हाडटा ही कोणाची गाडी? भरून दवरता तूं? भरून हाडले खंयसून? पे करून? पे केल्या अरे बायचे उदक ते 3 दीस जाले मरे आतां पाणीच ना मरे कितें करतले मागीर तुमकां अशें करचें पडटा हे आतां अशें उदीक हाडचें पडटा आतां हे तुमी घरान हें करता वापरता हें हाडून? हे घरान वापरता बांयचें उदीक न्हू विकतें हाडून? विकतें हाडला मरे साधारण कशी पडली टाकी कितलेची टाकी? ही 1000ची टाकी 1000ची कितले वेळ करचे पडले? हे पाणी भरपाक 500 रुपया भरचे पडटा गाडयेचें भाडें सपरेट साधारण कितल्यांक पडटा मागीर ही टाकी आतां ही तुका घरा पावत? 700-800 रुपयांक पडटा पायप सारकें कर गो गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवार बर्वे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बेरेस्तारा हालींच घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णया प्रसार माध्यमांक माहिती दिली ड्युटीचेर मरण आयिल्ल्या 14 कर्मचाऱ्यांच्या फामिलींतल्या वांगड्याची सरकारी खात्यांत नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्याची माहिती सावंत हांणी दिली तशेंच मंत्रिमंडळान दर्यादेगेवेल्या शेक परवान्यांचो 1 वर्साचो काळ वाडोवपाक मान्यताय दिल्या मंत्रिमंडळाच्या हालींच जाल्ले बसकेंत जायत्या नोकऱ्यांक मान्यताय दिल्या तातूंत वेगवेगळ्या सरकारी सेवेंत ड्युटीचेर मरण पाविल्ल्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांक 14 नोकऱ्यो मेळटल्यो
फुडाराकूय हे धोरण चालूच उरतलें अशें सरकारान आश्वासन दिलां. अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पेन्सेट ग्राउंड आम्ही 12 स्टाफाक पयर आमी 2 जाणांक अपॉइंटमेंट दिली इन पुलीस डिपार्टमेंटान. नाव 12 जाणां जे 3 जाण फाटल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय एक्सपायर्ड जाल्ले एट अ टायम. अशें सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी एक एक्सपिरियन्स आसले इन सर्वीस म्हणजे सर्वीस आनी ऑन ड्युटी जे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा अशा 12 जाणांक आमी अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लिटींग ऑल द प्रोसेस 12 जाणांक काही रिलॅक्सेशन करून ह्या 12 जाणांक दिता आणि हेन्सफोर्थ इन सर्वीस आणि ऑन ड्युटी कोण जो एक्सपायर्ड जाता ताका वेटिंगाचेर उरता. बाकीचे सगळ्यांचे वेटिंगाचेर उरता पण ताका डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिली वयची. अश्यो पयर ज्यो आमी 2 जाणांक 15 ऑगस्टाक दीस दिल्यो ते उरलेल्या 12 जाणांक अशा पद्दतीचे अपॉइंटमेंट ते दिल्यो. टोटल 14 12 जाण टोटल 12 पयलीं 2 जाणांक दिले आनी हो 12 जाण आसा दिता. तितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसा ते फाटल्या एक्सिडंट ऑन एट अ टायम मोरी जो एक्सिडंट जाल्लो तितूंतले स्टाफ आसा. टोटल 40 पयलीं 2 दिले. Is an extension for the tourism check policy 2019-2022. It is erection of the temporary seasonal structure and beach checks, deck, umbrella, huts, and other structures for the further touristic season 2022-23. Chief Minister Rozgar Yojana 2020 for the engineering professionals in amendment to the notifications. Sri Amar Bhai Rozgar Yojana चे एक amendment केला. इंजिनियरांक पे करता. इंजिनियरां खातीर लोन चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना जी आशिल्ली डिग्री आनी डिप्लोमा होल्डर्स तांकां दिवपाक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. गोवा 365 खातीर पर्वरीच्यान अमर चवारिया. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जेट पॅचर मशिनान भरिल्ल्या राज्यांतल्या फोंडकुलांक 18 म्हयन्याची गॅरंटी आसा अशें PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. पूण सांताक्रूज आनी पणजे हे पॅच वर्क चडांत चड सप्तकभर उरिल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. पळयात. कोटी रुपयाची उपकरणां विकती घेतल्या उपरांत लेगीत फक्त सप्तका आदीं पणजे आनी सांताक्रूज केल्ल्या जेट पॅचराचें काम वाहून गेलां. जाका लागून थळाव्यांक ह्या फोंडकुलां पासत केन्ना मुक्ती मेळटली काय ना असो दुबाव आसा. सेम प्रॉब्लम पळय हिंगा आसा पाटो ब्रिजाच्या मातशें पयले आनी हे सांताक्रूजाच्यान एक दिसा आदीं सेम हो पोर्ट होल ब्रिज हें केलें. सो सेम प्रॉब्लम हेका फकत एक दीस एक्स्ट्रा जाल्लो आसा सांताक्रूजाच्यान आनी हिंगा सेम प्रॉब्लम ना म्हूण हेचे 18 days लगून जावंक ना आनी 18 monthsची गॅरंटी कसली ती पळय तुमी. सो फकत सांगलेलें बरें 18 months तेजी गॅरंटी आनी पोर्ट होल पुरोवपाचें मिशीन फास्ट युनीक आनी क्वॉलिटी हे सगळें फकत सांगलेलें पूण तेजी क्वॉलिटी ना गॅरंटी ना आनी हे तुमी कितें जालां तें पळोवं येता. 18 days लगून जावंक ना आनी 18 monthsची कितें चिंतपाचें तें पळयात. कितें ड्रेन करतले ड्राय करून पोर्ट होल पुरयतले आनी तेजी गॅरंटी आसतली तेका कांय जावपाचें ना पूण हिंगा सेफ्टी कांयच ना हेजी. हिंगा आतां आमी आसा सांताक्रूज आनी हिंगा गेल्या पिकान हे पळय हें पोर्ट होल ब्रिज गाडयेन पोर्ट होल पुरयलेले हे आनी हे पोर्ट होल पुरयताच 1 week लगून जावंक ना आनी तेका 18 days लगून जावंक ना पूण हेची गॅरंटी आसली फॉर 18 months आनी एका वीक लगून जायनासतना हे आतां पोर्ट होल परत हें जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रुजारियो. गोंयचें हवामान हे कारण अटल सेतूचेर खड्डे पडपा फाटल्यान आसूं येता अशें PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी आयज सांगलें. निलेशाच्या मता प्रमाण अटल सेतूचेर रस्तो डांबर घालपाक वापरिल्ले तंत्रगिन्यान घडये हांगा गोंयांतल्या हवामानाक योग्य नासत. ह्या व्यक्तव्याक लागून सरकारी नियोजनकार व अत्याधुनीक पूल बांदपी कंपनीचे योग्यतायेचेर प्रश्न उपरासतात. भारतीय उद्देगीक कंपनी L&T हांणी बांदिल्लो पूल कित्याक खड्ड्यांनी भरिल्लो आसा हाचो अभ्यास सरकारान IIT मद्रासाक करपाक सांगिल्लो. खरें म्हटल्यार पुलाचे उक्तावणा सावन खुबशे समस्यांक तोंड दिवचें पडलां. पुलाचो अहवाल आयला आनी GSIDCचो तांचो अभ्यास करता अशें PWD मंत्र्यान सांगलें.
पुलाचेर मास्किंग लेयर हो एक समस्या आसा, कारण डांबर ताचेर धसना. हे तंत्रज्ञान हेर भागांनी यशस्वी थारलां, पूण गोंयांत हे चालीक लागूंक ना, अशें रजाव कापरालान सांगलें. अटल सिटूक जे मास्किंग जे एक लेयर घातलेलो ताका लागून ते आमचे टार उरनाशिल्लो. सो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ अ क्लायमेटीक कंडिशन, बिकॉज ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स अदर प्लेसीस इट इज सक्सिडेड, गोंयान मे बी बिकॉज ऑफ अ डिफरंट रिजन. सो नाव दे वील फायंड अ सोल्युशन आनी इट विल नॉट हॅपन बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट मास्किंग लेयर घातलो म्हणून ताका ते टार ताजे उरनालो. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान शामचारी. चवथ सामके लागीं पावल्या. वीज मंत्री रामकृष्ण सुदीन ढवळीकर म्हणटा गोंयच्या उत्सवाच्या वेळार लायट वयची ना. जो मेरेन लोक चड लायटीची सजावट करचे ना तो मेरेन. आयकात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. चवथीक 650 मेगावॅट लायट आमचे कडेन आसा. चवथीक लायट इतली लागना. लोक मेळत तशे लायटिंग करपाक सोदतात ती मातशी कमी जाता. श्याम चारी फॉर गोवा 365 फ्रॉम पोरवोरम. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून येता येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांतलो ऑगस्ट म्हयनो कापणीचो हंगाम म्हण मानतात. हो हंगाम मनोवपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी फामाद कणसाचें फेस्त मनयतात. ह्या फेस्ताक थळावो पाद्रेकार हंगामाच्या पयल्या पिकाक बेसांव दिता. ताळगांव हे फेस्त जाल्या एका सप्तका उपरांत आयज सकाळीं सांताक्रूज वाठारांत ही परब व्हडा उमेदीन मनयली. पळयात. व्हडले फेस्त मनयता गांवकार. हे आमचे पुर्वजांचे फेस्त जे आमकां ट्रेडिशनली दिलेले आसा आनी आमी गांवकार सगळ्यान पयले गांवचे. आनी आमची जायती जमीन आसा, शेतां आहा, दोंगर आहा, जिंगा आमी पिकोड काडटा ते आयज आमी इगोर्जेक भेटयता आनी रुजाय सायबिणीक फुडें काडून आमी हिंगासर ब्लेस कोत्ता. हें ब्लेस केलें म्हणटकूच आमचे शेत उरलेलीं शेतां लिवपाक मोवपाक आमी हें कोत्ता. हांव उगडास कोत्ता आमच्या एन्सेस्टरांचो जे आमकां ही परंपरा दवरलेली आसा. आयज खुशालकायेन बरोवन आमी सांताक्रूज ह्या गांवांत रावतेलीं भाव भयणां हार्वेस्ट फेस्टिवल पयल्या पिकावळीचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. ह्या वर्साक देवान आमकां फावो तितलो पावस दिला, सगळें बरे भाशेन दिलां. ह्या पासत पयले सुवातेर देवाची आमी वाखाणणी करूंक सोदता. आनी देवाची वाखाणणी कित्याक करूंक जाय काय? देवान मनशाक रचलो आनी मनशाक रचून सगळो आख्खो संवसार ताणें रचून तो मनशाच्या आधीन केला. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण चडशा सुवातींनी आयज सकाळ सावन पावसाचो शिवट चालूच आसा. 5 दिसाच्या अदमासा प्रमाण आयतार मेरेन हलकोसो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आजच्या खातीर हवामान खात्यान नुस्तेकारांक शिटकावणी जारी करूंक ना. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्रीच्या लागसार रावपाची शक्यताय आसा. अरबी दर्याचेर हवामान शांत जाल्ल्यान फुडले कांय दीस गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. तशेंच येवपी सप्तकांत राज्या खातीर हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी ना. 28 तारखे मेरेन हलको पावस.
चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.